गोंयांत भाजप सरकार सत्तेचेर आसा। गोंय सरकार आनी केंद्र सरकाराच्या सहयोगान गोंयांत वचत थंय रस्ते आनी पूल बांदपाची कामां चालू आसात। मात गोंयांत भाजप सरकारान वचत थंय अर्देवट कामाचें उक्तावण करपाचें थारायलां। गोंय भाजप सरकारान प्रकल्प पुराय जावच्या पयलींच उक्तावण करपाची घाई कित्याक जाल्या असो प्रश्न गोंयच्या लोकांक पडला। पेडण्याच्या बस स्टँडाचें उक्तावण 2 फावट केलें। पयलीं लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुखेलमंत्री आसतना आनी मागीर दुसरे फावट पर्रीकार मुखेलमंत्री आसतना। राजधानी पणजेन पाट्या वयल्यान मळ्यान वचपी पुलाचें उक्तावण एके सायटीन म्हणजेच अर्दें काम पुराय जावच्या पयलींच उक्तावण केल्लें। हालींच फोंड्यान खांडेपार पुलाचें उक्तावण केलां। थंय फोंड्याचो आमदार रवी नायक पुलाचें काम पुराय करच्या पयलींच सरकारान उक्तावण केलां म्हूण आरोप करता। आनी आतां खंय मांडवी न्हंयचेर नवो पूल बांदला, ताचें उक्तावण काम पुराय जावच्या पयलींच उक्तावण करपाचें आसात। त्या अर्दवट पुलाचें उक्तावण करपा खातीर खंय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येतलो, अशी म्हायती GSIDCचो अध्यक्ष दीपक पावसकारान दिल्या। क्वॉलिटी आमी मेंटेन करता। संदीप डेली तेगे मंडळ जे आसता L&Tची जबाबदारी आसा हो पूल सांगले L&Tन आमकां जानेवारी 10 तारीख म्हटल्यार कंप्लीट करून दितले। एक सायड म्हटल्यार ही जी आसा परवरीच्यान मडगांव ती सायड कंप्लीट जातली 10 तारीख म्हटल्यार। ओके 12 तारखे आमचे प्रायम मिनिस्टर येवन त्यांच्या हातीन PM कन्फर्म केलेलें आसा येता म्हणून ते CMन आपूण जबाबदारी जाल्या आनी CM आपूण PMचे फिक्स करता। बुधवारा मांडवीच्या पुलाचें डांबरीकरण करपाच्या कामाक सुरवात केल्या। मांडवीचो पूल बांदपाचें काम L&T कंपनीक कंत्राट दिलां आनी तांणी खंय दिल्ल्या वेळान काम पुराय करून दिलां अशें पावसकारान सांगलें। आमी ह्या मांडवी रिव्हराच्या 3ऱ्या ब्रिजाचें हॉट मिक्सिंग चालू केल्लें आसा आज आनी हें हॉट मिक्सिंग आमी 10 दिसां भितर कंप्लीट करतले आनी हें वॉटर प्रुफींग जाल्लें आसा टोटल जालें वॉटर प्रुफींग जालां आनी क्वॉलिटी आमी मेंटेन करता। संदीप डेली तेगे मंडळ जे आसता L&Tची जबाबदारी आसा हो पूल सांगले L&Tन आमकां जानेवारी 10 तारीख म्हटल्यार कंप्लीट करून दितले। एक सायड म्हटल्यार ही जी आसा परवरीच्यान मडगांव ती सायड कंप्लीट जातली 10 तारीख म्हटल्यार। ओके 12 तारखे आमचे प्रायम मिनिस्टर येवन त्यांच्या हातीन PM कन्फर्म केलेलें आसा येता म्हणून ते CMन आपूण जबाबदारी जाल्या आनी CM आपूण PMचे फिक्स करता। एका आयज पासून कितले मोडल्या तुमी गव्हर्मेंटान कितले मोडल्या? जवळ 450 कोटी रुपया सध्या मोडलेले आसा। हेजी लायबिलिटी कितली आसा ह्या पुलाची? लायबिलिटी कितली आसा, कितल्या वर्सांची आसा? 100 years 100 years 100 years डेफिनेटली। मेंटेनन्स कोण पळयतलो? मेंटेनन्स L&Tच पळयतले। नाही पण PWD करतले काय नॅशनल हायवे पळयतले? ते आतां मागीर सरकार CM नॅशनल हायवेच NH17 लागतले हेका नॅशनल हायवे तेजे हें करतले। गव्हर्मेंटाचो कितलो हितून या गव्हर्मेंटाचो रोल एज फार एज फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज कन्सर्न गव्हर्मेंटाचो नॅशनलाचो कितलो? हय नॅशनल सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो पेमेंट जो केला L&T तो स्टेट गव्हर्मेंटान केला आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट आतां आमकां ते पयशे दितले। मांडवी पूल पुराय जातकीर गोंयांतल्यान ट्रान्सपोर्टाची येरादारीक वाडटली। येरादारी करपी चडसो ट्रान्सपोर्ट गोंयांतल्यान वतलो अशी म्हायती दीपक पावसकारान दिली। 2014क ऑफिस सुरू केल्लो आसा आनी जुनाक आनी आतां 3 वर्सां जालीं। मातशें कितें जालें NGT खातीर विशय परतो परतून स्टॉप करचें पडलें आमकां काम तेन्ना मातशें डिले जाला। मांडवी न्हंयचेर बांदिल्लो 3रो पूल येरादारी करपा खातीर बेगीनाच उक्तो केल्यार लोकांक ताचो फायदोच जातलो। मडगांव, फोंड्यां, वास्को आनी गोंयभर वचपी लोकांकय उमेदच जातली। मात पुलाचें काम पुराय जातकीर उक्तावण करपा खातीर सरकाराक कितें नुकसान आसा? काय हेर जाग्यार 2-2 फावट उक्तावणां करून सरकार प्रसिद्धी घेवपा खातीर नवे पांयंडे घालता? अशे प्रश्न लोकांक पडल्यात।